पेडणेचो काँग्रेसीचो आदलो आमदार बाबू आजगावकार मोगो पक्षांत वतलो. बाबू आजगावकार काँग्रेसीचो राजीनामो दिवपाचो आसा. त्या उपरांत आयतारा सकाळीं तो मोगो पक्षांत प्रवेश करतलो म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार प्रुडंटाकडे उलयलो. बाबूक पेडणे मतदारसंघात उमेदवारी दितले काय ना ताचेर विचारल्यार वेंचणुकेची तारीख जाहीर जाल्या उपरांत तिकेटीचेर निर्णय जातलो म्हूण दीपक ढवळीकारान सांगलें. पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. पेडण्या मतदारसंघाची राजकीय समीकरणां पुराय तरेन बदलपाक लागल्यात. पेडण्या विधानसभा मतदारसंघातलो हेवीवेट राजकारणी बाबू आजगावकार मोगोत वता. पयलीं भाजप आनी उपरांत काँग्रेसीच्या तिकेटीर बाबू आजगावकार जिखिल्लो. बाबू आजगावकार काँग्रेसीचो राजीनामो दिवन आयतार मेरेन मोगोत प्रवेश करतलो. प्रुडंटाच्या सर्वेत पेडण्या मतदारसंघात बाबूक बरोच जनाधार आशिल्ल्याचे दाखयल्ले. बाबूच्या मोगो प्रवेशाचेर आमी मोगोच्या अध्यक्षाक गाठलो. केन्ना जॉईन जाता? अरे 11 वरांचेर एमजे ऑफिसा. बाबू आजगावकारा वांगडा आनी कोण दुसरे जॉईन बी जाता? बाळू फडके. बाबू फडके जीसीएचो. हय. ओके. आनी आनी कोण ना फाल्यां मागीर 25 तारखेक कोण ते ठरतले. बाबूक पेडणे सावन उमेदवारी दितले काय विचारल्यार दीपकान दिल्ली जाप आयकात. वी आर वेलकमिंग हिम. आनी तो पेडण्या खातीर एमजीपीचो कॅन्डिडेट आसतलो. ते मागीर इलेक्शन डिक्लेअर जातकीर ठरतलें. आयतारा बाळू फडके मोगोत प्रवेश करपाचो आसा. 25 डिसेंबर मेरेन मोगोत मोठ्या प्रमाणात लोकांचो आस्पाव जातलो. पक्ष आनीक घटमूट जातलो म्हूण दीपक ढवळीकारान म्हायती दिल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आरटीआय एक्टिव्हिस्ट दीपक गडेकाराक शेनवारा कळंगूट पुलिसांनी अटक केली. एक्टिव्हिस्ट दीपक गडेकार खंय बनावट पुलीस जावन बिझनेसमॅनाक लुट्टा म्हण टीप मेळिल्ली. ताणें मेंगलुरूच्या एका वेवसायिकाकडच्यान 10 लाख लुटले आनी सगळे पयशे नव्या करन्सीत म्हण पुलिसांनी म्हायती दिल्या. हे केशींत कळंगूट पुलिसांनी तांचे 2 कॉन्स्टेबल महेश मांद्रेकार आनी केशव नायकाक अटक केल्या. तांकां सस्पेंड केल्यात. चवकशी चालू आसा. Today we have registered a FIR of dacoity under section 395 and criminal conspiracy 120B against Deepak Gadekar and his 4 associates. We have registered a complaint on the complaint of Mr. Karthik Kotian. He is from Mangalore. Mr. Deepak Gadekar has trapped him to deliver 10 lakhs new notes, 10 lakh 20 ton new notes. And he told that he will give in turn 16 lakhs. On 1st December, they have a meeting at near La Kalpsa Hotel, where Deepak Gadekar was ready with one Swift car and 2 associates were in Activa. So once that company reaches that he's seen the money in new currency, so he snatched the bag. Deepak Gadekar snatched a bag from the complainant and the other 4 people beaten him to the complainant and they tried to push him in the car to kidnap him. However, to good luck, he escaped. फ्रेंड पैसा लाया था. वो पैसा लेके कितना लाया था वो? 10 लाख 20 हज़ार. कहाँ से? मैंगलोर से एक 4-5 दोस्त का पैसा इधर एक हमारा रिलेशन था वो लाया था. उसने सब थोड़ा चेंज करके देता है बोला, थोड़ा चेंज करके देता है बोल के इसके लिए लाया तो वो लोग स्विफ्ट कार में है. बाद में तो बाइक में है और हमारा लड़के से पैसा जो छीन लिया. छीन के पुलिस बोल के डरा के भाग गया. पुलिस बोल के भाग गया. इसको मार के वो लड़का हमारा ये लड़का को मार के वो ये भाग गया डर के जान से. अच्छा. जान का इसमें फातोड्ड्या 3 मोटरसायकलींमदीं जाल्ल्या एक्सिडेंटांत एक तरणाटो आगताक सोंपला. त्या तरणाट्याचें नांव तौसिफ बडिगिरी. तो 22 वर्सांचो. तौसिफाचे तकलेक बरोच मार लागिल्ल्यान ताका जाग्यारच मरण आयलें. ताचे वांगडा आशिल्ले चलयेक मार लागिल्ल्यान ताचेर हॉस्पिसियोत उपचार चालू आसात. आमकां कॉल येयल्ले PCR पंचायतींतल्यान की एक फातोर्डा एक्सिडेंट जालो म्हणून PWD ऑफिसा कडेन. अकॉर्डिंगली आमचो हवालदार थंय गेल्ले आनी आमकां कळोन येयल्लें आसा की तांगा तो एक मोहम्मद तौसिफ भुरगो ऑन द स्पॉट एक्सिडेंटाक एक्सपायर्ड जालो म्हणून आनी तेजे वांगडा एक चेडूं आशिल्लें ताका एडमीट हॉस्पिसियो केल्लें आसा.
घेऊया एक ब्रेक.